स्पीकर सर मायन्स डिपार्टमेंटाचेर वयता. स्पीकर सर मायन्स डिपार्टमेंटाचेरूय तशें मेळ्ळें काय ना बाण मारपाक कोण सोडिना. सगळे ट्रायब म्हणजे वेगवेगळे विशय आमी जेका म्हणटा पळय न्ही उस्तून काडपाची संवय सातत्यात आसा. काय हरकत ना. काड हांव खंय ना म्हणटा. काड हांव खंय नांव म्हणना. स्पीकर सर मायनींग सुरू जालें वो हांव क्लियर कट सांगता. केन्ना सुरू जातलें काय सर काबराला नोदोळ सांगला मायनींग सुरू जायना म्हणून. झाले ते सोडून जायना म्हणला. सर ना हे चूक आहा. एक गरम उदी काड. हय सारकें. अरे सावथाक जावन जालें ना म्हणू नाका ना. सावथाकूय कर म्हटला. स्पीकर सर म्हाका लाडू खावू नाका. हांव लाडू खावपाचो मनीस न्ही. एक तकलेन धरा स्पीकर सर. मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशना खातीर मया स्पेसिफीक स्पीकर सर आमी नो मायनिंग लीज ऑक्शन केले. भितरलो एक मायनिंग ऑलरेडी सुरवात जालें. दुसरो मायनिंगाक आतां रोखडेच इसी मेळटली. भितरल्यो दोन लिजाक ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आहा. उरलेल्या लिजांचें ऑक्शन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन आहा. आमची कमिटी जी आहा न्ही कंप्लिटली मॉनिटर करीत आसा फास्ट ट्रॅक करून. म्हाका दिसता ऑक्टोबर पर्यंत उरलेल्या 4 ते 5 सर्वेयर कोण तुजो? सर्वेयर कोण तुजो? ह्यो सगळे ब्लॉक्स करता ते? स्पीकर सर पयलीं आमच्या कडेन इन हावस सर्वे करताले. आतां आमी जे आहा पळय न्ही ते जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हांची मदत घेवन सर्वे करता. पयले ब्लॉक जे केले पळय न्हू ते आमी ओन केल्लो आमच्या सर्वेयरान केल्ले. आतां तुमचे कडेन सिनियर जिओलॉजिस्ट ना. तुमचे कडेन सर्वेयरूच ना. स्पीकर सर सांगता हांव आमी कशें आहा ताका सगळी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान सगळी मेळटा. तेंय म्हाका खबर आहा. ती बरी गजाल मेळपाक जाय अशीच. ओके कारण सगळे अपडेट करीत आसतात टायम टू टायम. आतां ऑलरेडी ते ताका फुडली इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. स्पीकर सर एम्पॅनल करता सर्वेयरांक. हांव एक स्पेसिफीक स्पीकर सर 3 पोस्ट ऑलरेडी जिओलॉजिकल सर्वेयरचे आमी ऑलरेडी क्रिएट केले आसा. तेच तिगूय जाण प्रमोट जातले. ते आतां तुजो होंडा आसा तितूलोच एकटो सांगतो. होंडा कुळ्या बी तो ब्लॉक केला तो कोणें केला? होंडा कुळ्या बीन केला तो पयलीं सर आमच्या सर्वेयरान ओन केला. सर्वेयर तो स्पीकर सर एक सर्वेयर आमच्या कडेन ऑलरेडी म्हणजे आमची ओन इन हावस जो आमचो ज्युनियर जिओ आहा पळय न्ही ज्युनियर जिओलॉजिस्ट त्याच्या कडल्यान आमी तो करून घेतलेलो. स्पीकर सर अंडर द एक्ट कॉम्पिटंट आसपाक जाय म्हणून आहा. कॉम्पिटंट टू मॅनेज द अफेर्स. कॉम्पिटंट ऑफिसर. हो कॉम्पिटंट ऑफिसर मायनिंग डिपार्टमेंटान कोण आहा? स्पीकर सर आमच्या कडेन जिओलॉजिकल ज्युनियर जिओलॉजिकल सर्वेयर जे आहा पळय न्हू ते आसात. ते आतां सिनियर जिओलॉजिस्ट जे पोस्ट क्रिएट केले 3 आनी ते ऑलरेडी आतां वतले. स्पीकर सर आमी उरलेले आतां 3 ब्लॉक तेणी सांगला पळय न्ही तो सावथांतले 2 ब्लॉक सावथांतले 2 आनी नॉर्थांतलो 1 अशे 3 ब्लॉक ह्या फुडल्या 15 दिसाच्या भितर आमचें ऑक्शन जें आसा पळय न्हू तें ऑक्शन जाता तितके बेगीन. आतां पर्यंत आमी ऑक्शन प्रिमियम आमकां 163 crores ऑलरेडी आयलो. बाकीच्या डिटेलान वचना. एप्रॉक्सिमेटली आमी टार्गेट दवरलेलो आमकां 500 कोटी येतले म्हणून. भितरले 200 कोटी जे आसा पळय न्ही हे आमकां आयले निदान. कारण तुमकां बरेचशे फावटी पयलींचे आसले ते येवपाचे काय ग्रीन आसा ते रिकवर कित्याक केलें? लास्ट टाइम यू सेड यू वुड रिकवर इट. पयलींचे आसले ते 200 सदस्य बसून घ्या. कंप्लीट करपाचे. 35,000 कोटी ते ताजे उदक सोडले काय म्हणून विचारता हांव. 271 crores पडाले. 13 crore की रिकवर केले. ते दुसरे कित्याक रिकवर केले नाही? स्पीकर सर एज म्हाका आमी पयशे रिकवर ऑलरेडी केल्या. तितूंतलो सारको तुगे आन्सर आहा वचोय. तुगे आन्सर आहा 257 पेंडिंग आहे मो वेदांता जिंदाल हेंको हे पेंडिंग. स्पीकर सर आमी ऑलरेडी जो आसा पळय न्ही डंप पॉलिसीच्या बाबतींत डंप पॉलिसी हेजे मातशें सांग केन्ना रिकवर करता? टायम बाउंड ते पुसा धाडले केन्ना रिकवर? लिगल डिस्प्यूट पेंडींग आसा. एकदा लिगल केस क्लियर जाली काय ना ते पयशे आमी क्लियर करता. इट इज अ लिगल केस ना. हे लिगल केस ना. पयलचो आसो ना. इट इज इन कोर्ट म्हणून सांगला स्पीकर सर. स्पीकर सर डंप पॉलिसी जी आहा पळय न्ही ही डंप पॉलिसी आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या आनी त्या डंप पॉलिसीच्या नुसार आमी आमच्या पॉलिसीच्या नुसार जाता तितके बेगीन डंप एक तर ज्यांचे क्लियर जाता ते क्लियर करतले. उरलेले ऑक्शन जाता पळय न्ही ते ऑक्शन करतले. ओके खंयसरूच एक्सचेकरांक लॉस न करता डंप पॉलिसी फायनलायज करून मायनींग जे आसा पळय न्ही ह्या ऑक्टोबरांतल्यान ह्यो डंपाचेय बी जे आहा पळय न्हू हें काम सुरवात जातलें.